बोगाच्या वीक्षकांनो, तुमकां समेस्तांक विनोद गांगोळेचो प्रणाम। दिव्यवाणी लाईव्ह या चॅनलाद्वारे आम्ही सादर करचे भोव अपुर्बायेचे कार्यक्रम समर्पण। या कार्यक्रमाक तुमकां सर्वांक माया मोगाचो येवकार हांव आशेतां। आज या एका विशिष्ट कार्यक्रमांत एका विशेष व्यक्ती संगी आम्ही हे कार्यक्रम हांगासर चलोवन व्हरतले आनी ह्या कार्यक्रमाचे केंद्रबिंदू जावन आसात मनादीक भयण ऑरिया डिसोजा। अर्सलाइन फ्रांसिस्कन संस्थांत तांणी सेंट्रल डेलिगेशनाची सल्लागार जावन तांची सेवा दिवन आसात आनी एक समर्पित जिविताद्वारे सर्वांक ती देखीची जाल्यात म्हूण सांगच्यांत कांयच दुबाव ना। आणि तशेंच आज या विशिष्ट कार्यक्रमाक आमचे संगी अनेक धर्म भयण हांगासर उपस्थित आसा आनी ती जावन आसा मनादीक भयण रिटा वास। ती अर्सलाइन फ्रांसिस्कन संस्थांत एसिस्टंट जनरल जावन वरती सेवा ती भेटोवन आसा। या भोव अपुर्बायेच्या कार्यक्रमाक दोगी धर्म भयणींक हांव मोगाचो येवकार आशेतां। देव बरें करूं। सिस्टर ऑरिया, निजाकी आज आमकां व्हरतो संतोष आमचे वीक्षक आमी चिंती नासतले तसले एका कार्यक्रमाक साक्षी जावन आमचे मुखार हांगासर उपस्थित आसात। पयल्यान पयलें हांवें हें एक इंटरव्यू टायपार करचें न्ही, बगार एक डायलॉग टायपार आमी चलोवन वरचें जावन आसा। ह्या घडये ऑरिया म्हणल्या ह्या सोबीत नांवा विशयांत हांवें खबर काडटना इल्लीशी सोदना करून पळयतना ऑरिया म्हळ्यार भांगार म्हणून म्हाका तांतू कळीत जालें। निजाकी तुमच्या जिणे विशयांत अवलोकन करतनाय खंडीत जावन तें एक पुटाक गेल्लें भांगार म्हणून सांगच्यांत कांयच दुबाव ना। आनी आज ह्या कार्यक्रमाक सिस्टर रिटाय आमच्या संगी आसा। तुमच्या नांवा विशयांत ते कितेंगी सांगूंक अपेक्षितात आमच्या वीक्षकां मुखार सिस्टर रिटा। ऑरिया म्हळ्यार भांगार म्हळें वय, ती आमच्या अर्सलाइन फ्रांसिस्कन संस्थांत एक भांगार जावन ती परजळटा म्हळ्यार कांय सूख जावचें ना। कित्याक म्हळ्यार हांव ह्या संस्थाक सर्वल्ल्या दिसतान पळयतां ती तरबेतीदार जावन वावूर नाशिल्ली। त्यानंतर संस्थांत ती सहाय्यक वडील जाली। 2 आवदेची ती सहाय्यक वडील जावन सबार तिने तिची सेवा दिल्या। आतां फाटल्या वर्सांनी आमच्या संस्थांत सबार बूक आमी भायर काडल्यात, जावं पर आमचे रूल रेग्रे विशयांत या इतर खंयचे जाल्यार ते सदांवत आमी कितेंय आसल्यार सिस्टर ऑरिया येतूं पळय, येतूं हाचे विशयांत इल्लें स्टडी कर, इल्लें करेक्शन कर अशें म्हळ्यार आमकां एक फातयेनी कशें भांगार नितळ केल्लें बरी आमी दिल्ल्यो संगती ती जावं पुरो तें संस्थेचें इतर तें नितळ करून सोमां करून आमकां एक सारकें करून दिताली। मस्त खुशी जाली कित्याक म्हूण सांगल्यार आमी एक इंट्रोडक्शन दिवचें, व्यक्ती परिचय दिवची रीत येदोळ म्हणसर दुसरीच आसली, पूण आज आमी एका विशिश्ट रितीर तुमचे परिचय दिवंक आरंभ केल्या। सिस्टर ऑरिया, तुमच्या समर्पित जिविताचे विशिश्ट थोडे शिखर आसात, त्या विशयांत आमी मुखार पळोवया। पयल्या सुवातेर म्हाका सांगा तुमच्या देवा पावण्या विशीं आनी तुमच्या कुटुंबा विशीं आनी तुमच्या एज्युकेशना विशीं आनी तुमच्या कुटुंबा जिविता विशीं इल्लीशी झळक आमच्या वीक्षकां मुखार। म्हजो गांव सुरतकल आनी म्हजें कुटाम एक भोव सादें कुटाम। म्हाका 5 जाण भाव, एक भयण आनी हांव निमाणी। आनी निमाणी जावन सकाळांक मोगाची जावनूच वाडिल्लीं। म्हजें शिकाप सुरतकालांत विद्यादायिनी स्कूल म्हणून आसा, तातूंत जाल्लें। तें हिंदुवांचें इस्कॉल जाल्यार भारी एक बरें शिकाप थंय मेळटालें आनी ह्या विशयान म्हाका मस्त गौरव आसा। म्हजें SSLC शिकाप जाल्या उपरांत तो हांव मस्तपटीन चिंततालीं सिस्टर जायचें म्हणून। आनी म्हाका पॅरिश प्रिस्ट जावन मेळिल्लो त्या वेळार फादर नाझरेथ, ताका कितें म्हणजे ते विशेश आसक्त आसली। आनी हर एक पटीन तो म्हाका सांगनासलो तूं सिस्टर जा म्हणून, पूण हर एका संगतींत ताणें म्हजें थंय आसक्त घेतली। अशें SSLC जावच्या पयलेंच हांव चिंतून आसली जाल्यार SSLC जाल्या उपरांत इल्लें सिरियस चिंतलें हांवें सिस्टर जायचें म्हणून। आनी म्हज्या घरच्यांत हांव हाका कांय आडखळ नासली। पूण कितें जालें गे म्हूण सांगल्यार म्हज्या विगारान खंयच्याय एका दुसऱ्या कॉंग्रेगेशनाक बरोवन गेलें।
ते थाणी म्हळें तुका आतां प्रायज जावं ना 15 वर्सां मात्र देखून तूं PUC कर ना मागीर जॉयन जा म्हणून. पूण म्हाका तें बारी बेजार जालें कित्याक म्हळ्यार म्हाका एकच पटीन जॉयन जावंक सिस्टर जावंक जाय आशिल्लें. आनी ताच्या उपरांत पाद्रावान म्हाका समजयलें त्या विशयांत तूं तांणी सांगल्या प्रकार तुजें शिकाप जावं दी PUC जावं दी त्या उपरांत पळया म्हणून. अशें म्हणटा आसतना म्हजी एक आंटी ह्या कॉंग्रेगेशनांत आशिल्ली ती घरा पावली आनी ती घरा पावतना हांव मात थंयसर नासलें. हांव म्हज्या भयणीकर हांगा आयिल्लीं. तिणें सांगलें आमकां जाय तुजें भुरगें म्हणून मांय कडेन मागलें आसता. देखून मांयन म्हळें ताच्या विशयांत आमकां कांय सांगूंक जायना कित्याक म्हळ्यार ताच्या मोगाचो एक पाद्राब आसा आमचो विगार ताच्यात कडेन वचून उलयचें म्हणून. तशें तीय थंय गेली. तांचें इल्लेशें झूज जालें आसता कित्याक म्हळ्यार पाद्राबाक मोन नातुरलें आनी येण्याच्या कॉंग्रेगेशनाक हांवें जॉयन जायचें म्हणून. पूण उपरांत जायत म्हणालो. तशें म्हाका ती खबर मेळ्ळ्या उपरांत हांव हांगासर आयिल्ली. आनी हांगासर म्हाका एक व्हर्तो संतोशाचो अनुभव जाल्लो आसा. कित्याक म्हूण सांगल्यार हांव हांगा येयल्ल्या वेळार म्हाका एक फ्रांसिस्कन सेंट फ्रांसिसाच्या विशयांत मस्त मोग कित्याक म्हळ्यार मायन म्हज्या ल्हान तावन फ्रांसिसाच्या विशयांत सेंट क्लाराच्या विशयांत मतीन घाल्लें आनी म्हाका बूक दिताली ती वाचूंक. हांगासर येता आसतना हांवें पळयलें तें एक इमाज आसा आनी ती जेजून फ्रांसिसाक पटलून धरिल्ली. तें पळोवन म्हाका बगलें हाय हेंत म्हाका म्हजें कॉंग्रेगेशन म्हळ्यार ह्या मेळ म्हळ्यार हेंत. देखून हांगा आयिल्लो करेक्ट जागो म्हणून इमिडिएटली हांवें सांगलें. आनी मादर अर्नेस्टीन त्या वेळार सुपिरियर जनरल ती येवन इतल्या मोवाळान उलयली की हांव पिशारत पडली. आनी तक्षणा हांवें सांगलें हांव दुसऱ्या कडेन खंय वचना हांव हांगाच येता म्हणून. अशें म्हजें आपोवणें. तशें मस्त खुशी जाली सिस्टर कित्याक म्हण सांगल्यार आजकाल देवापण ती कंडाबेटे कॉम्पिटिशन आसा. खंयचे तरबेती स्टार्ट जातात कॅम्पां जातात हर एकल्याच्या घरा पाद्र्या बी येतात सिस्टरां येतात आमकां ये आमकां ये आमकां ये म्हणून. त्या वेळार आमी निर्धार घेता पूण तो निर्धार आमी घेवचोच न्ही कित्याक म्हळ्यार देव आमकां खंयच्या देवाचो निर्धार आमी खंय वचाचे त्या एका मेळाक वचाचे त्या एका संस्थ्याक वचाचे म्हणून सांगलें आमकां त्या वेळार कळीत आसना. जाल्यार तुमी खंयच्याय एका मेळाक वचोंक आसल्यात निजाकी तुमी अर्सलायन फ्रांसिस्कन मेळाक आयिल्ले निजाकी ह्या मेळाचे आनी आमच्या सर्वांचे एक भागच म्हणच्या विशयांत कांय दुसरो दुबावच ना. पूण ह्या घडये तुमी आनी सिस्टर आमची सिस्टर रिटा वास सांगाती जावन आसल्यात की ना गी म्हणून म्हाका गोत्तू ना. पूण तुमची सळावळ खंडीत जावन 12 वर्सांची म्हणलें म्हाका कळीत आसा. देखून ह्या विशयांत आमची सिस्टर रिटा वाज तुमी कितें म्हणटात? हांव तिचें पोस्टलँट जावन आसलें म्हजे ती तरबेतीदार तिचे हांव फस्ट बॅच. म्हाका हे प्रायज जावना म्हणून 1 वर्स फाटीं दवरलें आनी त्या वेळार म्हाका बेंगलोर धाडलें केंगेरी. तें सिस्टर डोरीन सुपिरियर जावन आहली. 6 म्हयने रावल्या उपरांत जानेवारीन म्हणाली आळे पुता तुमकां सिस्टर और या म्हणली गोंयांत तरबेती जावन फाटीं आयल्या तुका फाटीं आपयलां जप्पो म्हणा लागली. तशें हांव जप्पो आयलीं आनी त्या दळात ती म्हजी मेस्तेरना फोमेटर पोस्टलँड मिस्ट्रेस म्हणटा आमी. त्या दळात हांव एक तर मोगाची शाळावळ. आतां हांव तिचे कडेन मस्तबटी कितेंय तरी आध्यात्मीक समालोचन कितेंय तरी गायडन्स जाय जाल्यार तो वळता हांव आय कम टू हर. तशें हांव पर्सनली तिका वळखता आनीक म्हाका व्हरतो मोग आनी अभिमान तिचे तें आसा. मेस्तीर्ण आनी शीस सांगाता आज आमच्या मुखार बसच्या आमच्या विक्षका मुखार आमची भावना वांटून घेवची निजाकी एक वर्तें एक देवान दिल्लो एक अवकाश म्हण सांगचे आतां कांय दुबावना तुमची निजाकी. पूण आतां हांवें तुमकां एक विचारचें सिस्टर रिटा तुमची मेस्तीर्ण म्हण सांगले उपरांत त्या वेळार तुमच्या तरबेतीच्या वेळार तिची एक स्ट्रिक्ट आसली गी जोर करतली गी मोगान पळयतली गी तुमचे अनुभव आमचे संगी आमच्या विक्षका संगी. म्हाका एक मस्त लायक जालें म्हळ्यार डिसिप्लीन वय आनी एक मागणें गूंड चिंताप गूंड मागणें आनी डिसिप्लिन्ड लायफ म्हाका तें आयलां आतां. पंथार इतल्या वेळा उठलें म्हळ्यार तितल्या तोरा उठलींत चापलाक सकाळच्यानी पयल्लें आमी तेंत हें फॉलो केलां आतां. तशें तें डिसिप्लिन्ड लायफ गूंड मागणें पर्सनल प्रेयर आनी चिंताप हें म्हाका मस्त तिचें तें मेसवालें आनी हांव चिंतून आसलें हांवें कितें अशें सुचोवलो असो म्हजी जिणी खंडीत जावन बरी जातली म्हण. तशें सबार सांगतली म्हाका ती प्रेरकी जावन पावल्या म्हण म्हाका सांगूंक संतोश पावता. आज सिस्टर रिटा आमच्या सांगाता आसा आनी म्हजें अर्धें काम ती करन आसा निजाकी एक वर्तें देवान दिल्लो आमकां एक अवकाश. आतां
हांवें तुमचे लागीं एक विचारचें, तुमची येदोळ पर्यंत कितल्या वर्सांची समर्पित जिणी तुमी जियेल्यात आनी ह्या जिणये विशयांत तुमची भावना आमचे संगी वांटून घेया. ह्या वर्साक म्हणजे 50 वर्सां रिलिजियस जिणयेची संपली. ओह ग्रेट. तशें जाल्यार पयल्यान पयले सर्व आमच्या भिक्षकांच्या नांवी आमी तुमकां परबी पाठयता, कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा आनी तुमच्या मिसावां खातीर सबार रितीन देव तुमकां आशिर्वाद दिवं दी म्हण आमी आशेता आनी मुखली वर्सांय ह्या मिसावांत देवाची जायती बेसावां तुमचेर आशेता. तर सिस्टर मुंदरसिया, ह्या 50 वर्सांनी म्हाका मस्त तृप्ती भोगल्या. हांवें विशेष कामां करून हांव जावं पुरो दुसरें सांगतात केलां म्हणून ताचे सर्ती खर्चे संदर्भी म्हाका आशिल्ले आनी हांवें खाण येवनात वय. पूण म्हज्या कामान म्हाका मस्त तृप्ती आनी ही तृप्ती म्हाका बघाच जाल्यार म्हज्या मेळांतावन तांणी म्हजेर दवरिल्लो तो विश्वास. प्रत्येक जावन म्हज्या वडिलांनी म्हजेर इतलो विश्वास दवरला गे, तेंच म्हाका एक बळ जावं पावलां. ह्या समर्पीत जिणयेंत म्हजी थोडीं वर्सां दोनूच वर्सां शिकपाक म्हळ्यार इस्कालांत शिकोवन आशिल्लें हांव ल्हान भुरग्यांक. ताच्या उपरांत म्हाका वडनाडन तरबेतीक हाडलें. तशें हाडिल्लें सबार वर्सां तातूंच हांव उरलें. पूण ह्या तरबेती दिवच्या वेळार हेरांक दिवच्या तरबेतीच्या चड म्हाका भोगता कितें म्हळ्यार म्हजीच तरबेती जाल्या म्हणून. आनी हो निजा की देवान म्हाका दिल्लो एक सुयोग. जर तर हांव ह्या तरबेतीच्या थळाक हांव येवून नातलें, म्हजें थंय खंडीत जावन इतलें बरेंपण येवंक सादच नातलें. आज जर तर कितेंय बरेंपण आसा म्हजें थंय आनी हांवें कितेंय बरेंपण करूंक हांव शकल्यां, ताका कारण जावन आसा हांव आशिल्ली ह्या तरबेतीच्या ह्या कितें म्हणचें मिसावांत. सिस्टर तुमी आतां तरबेती दिवन आसात. म्हाका आमचे वीक्षक राखून आसतले कित्याक म्हूण सांगल्यार खंयच्या खंयच्या गांवांनी तुमी तुमचो सेवा वावर येदोळ म्हणसर दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांनी खंय म्हणसर दिल्यात? सांगचें जाल्यार म्हजो सर वावर कोडयाळांतच. खंयच्या एकाच कॉवेंतांत गी? चड जावन होली रोजरी आनी ताच्या उपरांत एक 2 वर्सां कोणा हांव सुपिरियर जावन कुळूर आशिल्लीं. थंयसर आसतनाय म्हाका तरबेतीचेंच काम आशिल्लें. सगळ्या म्हळ्यार आमच्या सगळ्या संस्थाच्या ज्युनियर सिस्टरांचें चार्ज म्हाका आशिल्ल्यान हांव तोळ तोळ दुसऱ्या दुसऱ्या प्रॉविन्सांनी बरो वेतालीं तांकां प्रोग्राम्सांनी करूंक. ताच्या उपरांत नोविशिटींत आशिल्ली हांव समर्पण देर्लागट्टे. ताच्या उपरांत जनरलेटांत 12 वर्सां जालीं आनी ताच्या उपरांत परतून हांगाच आयली. म्हाका हो होली रोजरी हें कॉवेंत मस्त मोगाचें कित्याक म्हळ्यार हांगासर जॉयन जाल्लें आनी हांगासरच म्हजी तरबेती जाल्ली. वय 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 आनी हांगासरच दुसऱ्यांकी तरबेती दिवंक म्हाका संदर्भ मेळिल्लो आनी आतां परतून हांगाच आयलें हांव. सिस्टर आतां एका गंभीर विशयाक हांव येतां. आमी जाणां तुमच्या विशयांत एक विशेष खबर म्हाका सिस्टर रिटान त्या दाळा सांगली. कित्याक म्हळ्यार आमची एक धर्म भयण सिस्टर आयरीन लालदीन मोयली, तिची भलायकी बिगडली. तिची भलायकी बिगडली ती हांगाची न्ही उत्तराची. तिची भलायकी बिगडली, तुमची मोगाची इश्टीण जावन आसली आनी असल्या एका क्रिटिकल कंडिशनार ती पावली की तिची किडनी काम करिनासली. आनी ह्या घडये एका व्यक्तीन एक श्रेश्ठ निर्धार काडून गेलो. कितें गी म्हूण सांगल्यार आपली किडनी तिका दान करची. आनी ती व्यक्ती कोणूच न्हय वीक्षकान, आमच्या मुखार हांगासर आसा आमची भयण सिस्टर ऑरिया. एक असलो एक निर्धार काडून घेवंक सादारण जावन मनशापणाच्या निर्धाराक आमचो केवल आमचो स्पिरीट मात्र पावना, ताका देवाचो स्पिरीट एक गरज आसा. ह्या घडये तुमी हो निर्धार सिस्टर आयरिनाक तुमची किडनी दान दिवचो हो निर्धार काडून घेवंक तुमकां कितें प्रेरण जालें सिस्टर? तुवें सांगलें बरी. खंडीत जावन हे मनशाचें येवजण न्हय, म्हजी येवजण खंडीत जावन न्हय, हे एक दैवीक प्रेरण. आनी ह्या उपरांत कितें म्हाका अनुभव जाल्लो तो पुरो दैवीक अनुभव. म्हज्या प्रयत्नान जाल्लें न्हय हें. 2019 हांव हांगासर आशिल्लीं. ताचे पयलीं हांव आयरिनाक वळखतालीं,
पूण तिचे कश्टांचे दीस म्हज्या दोळ्यांनी हांवें पळोवना तितले कित्याक म्हळ्यार हांव ह्या कम्युनिटीन त्या तवळ नासली देरला कट्टे आसली म्हाका एक संदर्भ मेळ्ळो आमच्या कॅन्डिडेट्सांक आनी प्री नॉविसांक 2 रेतीऱ्यो दिवंक आशिल्ल्यो आनी त्या वेळार हांव हांगा पावली त्या वेळार हांवें पळयलें सिस्टर आयरिनाक चड हांव तिचे लागीं उलोवंक वचोना कित्याक म्हळ्यार हांव रेतीरेन बिजी जावन आसली पूण हांव तिका पयसताना हांव पळयताली तिका पळयतना म्हाका कितें एक तराचीं बगणां बेजारायचीं बगणां येतालीं कित्याक म्हळ्यार ती सिस्टर मस्त चुरूक आनी बारीक मोगाळ थालंतावन सिस्टर तरणाटी अशें म्हणटा आसतना निजाक एक काळजान तोपल्या बरी म्हाका बगतालें तिची प्राय तवळ कितली आसली ती सादारण एक 40 आनी 2 तितलीच अशें तिका पळयतना म्हाका बेजाराय जाताली वय हांव म्हज्या कामानूच आसली म्हळ्यार रित्री दिवच्यारच आसली ह्या वेळार म्हाका मस्त मागण्याक संदर्भ मेळिल्लो अशें मागण्यार आसतना म्हाका केदाळे तिचें तोंडूच येवचें कित्याक म्हाका अशें जाता म्हणून म्हाकाय समजनातलें कित्याक तेंच म्हाका एक डिस्ट्रॅक्शन घे कितें म्हणून हांव चिंतालीं ताच्या उपरांत एक दीस म्हाका कितेंय म्हाका भितर बगता सांगूंक म्हाका कळना आतां जाल्यार म्हाका तें सांगूंक कळना म्हाका कितेंय एक तर भितर सखत ओडटा म्हणल्यार बरी बगता कितेंय फुसफुसे म्हाका आयकतात तें कितें म्हणलें म्हाका कळना अशें हांव मागण्यांतच चड टायम स्पेंड करूंक सुरू केलो हांवें आनी एक पुटी मागण्यार आसतना म्हाका क्लियर कळ्ळें की जेजू म्हजे तावन कितेंय आशेता आनी हें चिंतून आसतना हांव म्हाका जेजून विचारल्या बरें बगलें तूं सिस्टर आयरिनाक पळयताय तिच्या खातीर कांय करनाय गी तूं म्हणल्यार एका तराचें एक चॅलेंजूच म्हाका दिल्ल्या बरें म्हाका बगलें आनी हें काण गेल्या उपरांत म्हाका एका तराची खावची न्ही खालें मिसांव हांवें कितें करी येता हांव ह्या कम्युनिटीन ना आनी हांव म्हजें कामूच दुसरें कितें जावं येता म्हणून एक दीस हांव तिच्या लागीं उलोवंक म्हणून म्हळ्यार ती एकलीच बसून आसली आमच्या जेवणाच्या सालांत तिचे सांगात इल्लेशें उलयता हांव तिच्या सांगाता बसली आनी तिच्या लागीं हांवें विचारलें कितें जाता तुका कळ्ळें तुजें प्रॉब्लेम कितें सांगता डॉक्टर म्हणून अशें पुरो हांवें विचारता आसतना ती म्हणाली सिस्टर म्हज्या मुखार आसचे आतां दोनूच वांटो डॉक्टराच्या सल्ला प्रकार एकच हांवें जिणी बरो डायलिसांत आसा जाय ना तर किडनी ट्रान्सप्लांट जायचे त्या दाळ हांवें तिका सांगलें तुज्या कुटुंबांत कोणी नात गे कित्याक म्हळ्यार कुटुंबांत हांव दिवचें जाल्यार चड सलीस जाता कुटुंबांत हांव कोणी नात म्हणटना तिच्या दोळ्यांत एखादा एक दुकान बरयल्या बरें म्हाका बगलें दिसलें आनी थवळ ती म्हणाली अळे म्हजें कुटुंब अशें म्हजी आवय बापूय चड उतर प्रायाची म्हळ्यार तिका 80 एबाव ती तांचे तन हांवें विचारूंक सादना म्हजे भाव आनी म्हाका एक भयण आसची ती तांच्या कुटुंबाच्या समस्यांत आसात आनी तांची भलायकी बरी ना अशें आसतना हांव कशें तांचे लागीं विचारूं अशें म्हाका बगलें आनी म्हाका गुंतूना कशें म्हणून म्हजेच तोंडांत हांव सडन उतरां आयलीं तुका किडनी हांव दिता म्हणून निजाकी तुम्ही उलयल्ले नाही ते तुम्ही उलयल्ले नाही तुम्ही चिंतले नाही सोम्यानच तुमच्या मुखांतर ते उतरां थंयसर उलयल्ले सो तुम्ही आतां किडनी दिता म्हणून घेवन थंय सांगलें आतां हांव हें इल्लें इंटरप्ट करता आमची सिस्टर रिटाचो म्हाका एक संदेश जायचे ह्या विशयांत सिस्टर आतां सगळी काणी फर्स्ट रावंडाची काणी आमी काणी न्ही घडीत आयकल्या आमी आनी ह्या घडये तिणें किडनी दिता म्हण सिस्टर ऑरियन किडनी दिता म्हण कम्युनिटीक ह्या मेळाक कळ्ळें तवळ सगळ्यांकी शॉक जालो आसतलें न्ही एका तराचें आजापूस जालें धैर्यान तिणें जायत म्हूण सांगलें गाय तित्ता आतां 60+ अरे देवा आनी भलायकी एक 100% म्हणना तिची जाल्यार आतां खंयचें तिका धैर्य लभलें गाय कालें चिंतून तिणें येस म्हळें गाय अशें म्हाका पर्सनली जाल्यार 1-2 फावटी मागण्यार आसतना जाल्यार डिस्टर्बच जालें ह्यो कित्या म्हणून तिणें येस म्हळें आतां तिची भलायकी मुखार बिगडत गे अशीं सवालां म्हाकाय आयलीं आनी अशीं 1-2-3 फावटी सांगात्या कडेन उलयतना ती म्हणाली वय तिचें धैर्य जावं येत खंयचें तिका धैर्य तशें येस म्हणूंक हे बा म्हाजेड विचारलें म्हणजे म्हाका जाता नासलें तशें म्हूण म्हजे सांगातेन म्हणालें तशें म्हणटना मागीर हांवें थोड्या दिसां उपरांत फोन केलें स्टोरी अशें गोबार म्हळें वयर रेटा म्हणाली ती देवा तुमकां कांय बेंदिसाना गे म्हळें ना हांव देवाचेर पाती येयल्या देखून ह्या देवान तूं म्हज्या मोतीन घालना देखून हांवें धैर्यान येस म्हळां देवा तुमचें धैर्य जावं येत अशें म्हळें हांवें सो तशें तुमी सगळ्यांकी एक इलेक्ट्रीक शॉक दिलो गे म्हणून
त्या घडये तो कित्याक म्हळ्यार सकाळच आयलो कित्याक म्हळ्यार सकाळां कळीत नासलें हांवें पयलें कळीत केल्लें म्हज्या सुपिरियराक कित्याक म्हळ्यार म्हाकाच गुर्तून नासलें निजाकी हें देवाचें प्लॅन गी या हें मुजन्स गी म्हळ्यार एका तरास दुबाव म्हाका भोगतलो आनी कितेंय आमी करतना देवाच्या खुशे प्रकार आमी वचूंक जाय देखून एक दीस मागण्यार हांव बसून आसतना जेजू कडेन हांवें सांगलें जेजू ही जर तर तुजी खुशी वय जाल्यार हांव म्हज्या वडिलांची परवणगी विचारतां आनी तांणी म्हाका परवणगी दिल्यार मात्र ही तुजी खुशी म्हणून हांव मुखार वेता ना तर म्हाका थंय सांबाळटा वय थंय म्हाका सांबाळटा ही तुजी खुशी न्हय म्हणून आनी ताचे उपरांत हांव येवन सिस्टर जेराल्डीन म्हजी सुपिरियर ह्या कॉवेंटाची सुपिरियर आनी डेलिगेट सुपिरियर तेच्या कडेन म्हाका इल्लेशें उलोवंक आसा म्हणून बसून हांगाच आमी बसून उलयल्या आनी तिका सांगतना तिका एकतर शॉक जाल्ल्या बरें जालो हांवें सांगलें म्हळ्यार ती म्हणाली जाता गी तुका म्हणून हांवें सांगलें म्हाका जाता म्हणून बघता तर आमी हाच्या विशयान मागया आतां म्हणून आमी क्लोज केलें त्या दीस तिणेंय मागलां हांवेंय मागलां दुसऱ्या दिसा कोण येवन ती म्हणाली तुवें अशें म्हणलें न्ही सिस्टर आतां आमी आमच्या सुपिरियर जनरला कडेन उलया म्हणाली आनी तिणेंय फोन केलें मागीर सिस्टरान म्हज्या कडेन ती उलयली सुपिरियर जनरल सिस्टर सुशिला सिक्वेरा आनी ती म्हणाली आवरेया तुका जाता म्हणून बघता गे हांवें सांगलें देवाक जर तर खुशी आसा जाल्यार जाता सिस्टर तुज्या भलायके विशयान तुका कांय प्रॉब्लेम ना म्हणून चिंताय गी तूं प्रॉब्लेम पयलीं आसले आतांय आसतले आसात देखून त्या विशयान म्हाका कांय खंत बगना तुका कितलीं ऑपरेशनां जाल्यात हाच्या आदीं हांवें जाल्लीं सांगलीं जाल्यान म्हाका जाल्लीं सांगलीं पूण म्हाका कांय भंय म्हणून दिसना ते दाडा ती म्हणाली जायत तर हांव म्हज्या साहलतांतनी कडे उलोवन मागीर तुका सांगता म्हणून अशें तिणें कावन्सिलान तिणें उलयली आसतली सकाळची संमती मेळिल्ल्यानच दुसऱ्याच दिसा तिणें कॉल करून म्हाका सांगलें तुका परवणगी आसा यू गो हेड सो तशें तुमी एक घट्ट निर्धार काण गेलो आनी त्या निर्धारात तावन घेवन तुमी एक व्हडलो त्याग केलो आनी सोम्याच्या नांवान तुमी एक बऱ्या कामाक मुखार गेल्यात आनी किडनी ट्रान्सप्लांट जाली पूण तुमी ह्या घडये किडनी ट्रान्सप्लांट करूंक आपूण तयार आसा म्हणून घेवन सिस्टर आयरिनाक सांगल्या वेळार तिची प्रतिक्रिया कशी आसली ती पयली पातयेवंक तिका बारीक कश जालें ती म्हळ्यार म्हजी वळख आसा तिका हें म्हाका साथ दी गी आनी निजाकी हें साथ जायत गी म्हणल्यार दुबाव तिका आसलो जायचे तिका एक जोक्सो बगलो हांवें सांगतना मागीर हांवें सांगलें ना आय एम सिरियस अबावट इट सिस्टर आयरीन म्हणून सांगलें हांवें तिका पूण हे पुटी सिरियस म्हणून सांगल्या उपरांत म्हळ्यार हें देवाची खुशी म्हणून तिका हांवें कन्विन्स केल्या उपरांत एक मस्त संतोश भोगलो ताच्या उपरांत तिच्या तोंडार एका तराचो ग्रॅटिट्यूड म्हाका पळयत आसतना ग्रॅटिट्यूड उपकारी मन सिस्टर रिटा निजाकी असलें एक घडीत आमी आयकतना आमचे लोव उबी जातात अशें जर तर जस्ट आमी इमॅजिन करचें आमी चिंतून पळोवचें जाल्यार त्या घडये तिच्या काळजांत भोगलो तो संतोष आनी ह्या घडये सिस्टर ऑरियाक भोगली ती तृप्ती निजाकी आमच्यान वर्णन करूंक जायना पूण तुमी एक धर्म भयण जावन ह्या विशयांत तुमचे अभिप्राय कशी वय म्हाका एक तिणें आतां सांगलें त्या नंतर तिणें भयण आयरिनाक सांगलें आपूण दितां म्हळ्या उपरांत त्या उपरांत तिच्या मुखामळार एक तर संतोश समाधान आनी ग्रेटफूल हार्ट तिका मेळटना ती म्हणाली एका तराची दादोसकाय आनी तिचें तें एक तर हांवें मेळनासलें म्हजें तें काय जालें आमी प्री नॉवीस आनी म्हजें कॅन्डिडेट तें ताची सुरवेली तरबेती म्हज्याच हातान जाल्ली जॉयन जाताना तें हांव त्या दाडा ऑलरेडी हांव मिस्तेर म्हळ्यार कॅन्डिडेट डिरेक्टर हांव येत्त घरांत आहली त्या दाडा ताका म्हजी मस्त सळावळ आसा ते इटेलीन काम करनासल्यार आमी मेलार गी वॉट्सॅपार गी तवळ तवळ आमी मॅसेज घाल कम्युनिकेशनार आसली तशें हांव ताका बरें वळखतालें वय मागीर हांगा आयिल्लें ताळा तें म्हणालें तेन्ना जावन म्हणालें सिस्टर हांव सेड शी म्हाका गुर्त आसलें पूण ताच्या तोंडांतल्यान कितें येता गे म्हणून तेन्ना म्हणालें आय एम व्हेरी हॅप्पी एंड ग्रेटफूल टू हर म्हणालें सिस्टर सोम्याच्या नांवी तुमी एक निर्धार काडून गेलो जालें दोगांय हॉस्पिटलाक गेल्यात ऑपरेशन जालें किडनी ट्रान्सप्लांट जाली आनी किडनी ट्रान्सप्लांट जाल्या उपरांत तुमकां एक अव्यक्त तृप्ती भोगली आनी एक ह्या बेसांत एक कांयपणी एक विशेष रितीचें समर्पण हांवें केलां म्हणलें एक तुमकां भोगलें आतां तें जाल्या उपरांतली गजल निजाकी दुखाची गजल कित्याक म्हळ्यार आमी खंयचेय एका कार्यक्रम पॉझिटीव आलोचन करून करता
खंयचे एक हॉस्पिटलाक वेता जाल्यार हांव बरो जाता म्हूण सांगलें एका उद्देशा खातीर वेता, पूण देवाचें निर्मणें मात्र तें दुसऱ्यांचें आसलें. कित्याक म्हळ्यार तुमी इतल्या मोगान, इतल्या त्यागान, इतल्या समर्पणान तुमच्याच कुडीचो एक विश्व तिका दिलो, तुमी तें एक पार्ट थंयसर दिलो आनी तिका एक नवें जिवीत दी देवा म्हणून तुमी एक मागलें जाल्यार उपरांत घडलें दुसऱ्यांच. थोड्याच तेंपान देवान तिका राजांत आपयलें. ह्या विशयांत तुमचे अभिप्राय ह्या विशयांत कितें म्हणटात सिस्टर तुमी? एक किडनी ट्रान्सप्लांट जाल्या उपरांत तिका हॉस्पिटलांत हांव फाटीं हांगा ह्या कॉमेंटाक हाडल्या उपरांत तिका पळयतना तिका कितलो संतोश म्हणून ना, एक नवो जीव आपणाक आयला म्हणूनच केदाळाय ती सांगताली. आनी हें हांवें पळयतना म्हाकाय मस्त संतोश जातालो आनी म्हजें दूख त्या वेळार ऑपरेशनाची आनी पुरो म्हाका विसरताली. पूण कितें जालें, एक 2.5 म्हयने मातशें ती बरी आशिल्ली. सडन तिका लंग इन्फेक्शन जालें. किडनी ट्रान्सप्लांट फेलियरान ती सरिल्ली न्हय, तिका लंग्स इन्फेक्शन जालें आनी तें डबल इन्फेक्शन जाल्ल्यान डॉक्टरान कितेंच करूंक जावना आनी ती अंतरली वय. त्या वेळार म्हाका जाल्ली दूख म्हाका कोणायकी सांगूंक साथ जावन कशें हांव तिच्या मरणाचे विधीक त्या वेळार मिस करूंक जावनातलें. कित्याक म्हूण सांगल्यार कोरोनाचो टायम तो, काल एक मागण्याची विधी आनी आमी थोडींच जाणां आशिल्ल्या. हांवें कशें तातूंत बागकाण गेला, कशें तिच्या मरणाच्या पुरशावाक हांव गेलें आनी थंय वचून म्हाकाच कळीत ना हांव कशें रावलें. देवाचेच एक विशेश कृपा म्हूण सांगयत. उपरांत त्या मरण जाल्ल्या त्या राती म्हाका कितें भोगता म्हणून म्हाकाच गुप्तना. हांव रुमांत आशिल्ली, एक कठीण वारें वादळ आयिल्ल्या बरें म्हाका भोगलां म्हज्या जिवनांत आनी सबार सावालां म्हाका आयल्यांत. भावार्थान हांव दंडळो ना, पूण सावालां आयल्यांत आनी देवाक ती हांवें सावालां विचारल्यांत. हांवें देवा कडेन विचारलें, जेजू कडेन सांगलें, तुवें जर तर खुशी व्हरून म्हाका एक किडनी दान दिवचें एक संदर्भ मिसांव तुवें म्हाका दिल्लें वय जाल्यार आज कित्याक तुवें ती कासवेलें? देवा अशें कित्याक केलें तुवें? तुका ताच्या पयलेंच किडनी दिवच्या पयलेंच उरयतें आशिल्लें. किडनी दिवन इतल्या आपुरबायेन सगळें आमची प्रोसिजर आनी परत जाल्या उपरांत तुवें कित्याक गेलें? तशें म्हूण सांगल्यार म्हाका तुवें अन्याय करचो न्ही गे. म्हाका भोगलें त्या वेळार कशें करता गे. इजाकान आब्रामाक इजाक जल्मालो आनी त्याच इजाकाक देवान साक्रिफीस भेटोवंक सांगलें. आनी त्या वेळार कितलें ताच्या मतींत कितलीं चिंतनां भोगणां आयल्यांत सादारण जावन म्हाकाय तींच आयलीं आनी हांवें चिंतलें देव म्हाका अन्याय करता. तशें म्हूण सांगल्यार ही देवाची खुशी न्हय कोण ना म्हणल्यार दुबाव समेत म्हाका आयलो. देवाची खुशी वय जाली जाल्यार अशें जाता ना म्हणून म्हाका भोगलें. हें एक प्रोसिजर 99 न्ही 100% ओके जाल्लें, मागीर कशें झिरो कायलें अशें म्हणटाना न्ही की हर एकल्याक आमी एक काल म्हणजे हताशा भावाने म्हणून आमी कन्नडान सांगता तसलें एक जावचें साध्यता आसा. तुमकां मात्र न्ही सगळ्या कम्युनिटीक जालां आसतलें. देखून तुमी सिस्टर आयरिनाक लागशिल्ले आसल्यात त्या घडये कितें पुरा घडलें, कशें एक अभिप्राय आसले, कितें बगडां आसली सिस्टर? ती बगणां सादारण अशें कित्याक घडलें वय सगळें सारकें जालें आनी ताका मस्त सेक्लुडेड म्हळ्यार भायर तो येताना भितर वचूंक नासलें. आमी जनेलांतल्यान ताका हालो म्हणून चारलें म्हणजे इन्फेक्शन जावं नजो म्हणून. इतल्या बऱ्या रितीन ताका पळोवन ताची सेवा करून ताकाच पळोवंक एक नर्स सिस्टर दवरून सगळें सारकें जालें. देवा कितें अशें घडोवन सोडलें तुवें? हांवें ही सवाल केली, देवा अशें कित्याक जालें? मागीर म्हाका तें मस्त बटी मोती घेतालें, म्हज्यो वाटो तुज्यो वाटो न्हय. ಎಂತ म्हज्या मोतीक येतालें हांव सवाल करतना कितें अशें जालें म्हूण दूख थोडे बडी देंवल्लीं आसत एकलेंत आसतना. आनी त्या वेळार हीं उतरां म्हाका मोतीक येतालीं, म्हज्यो वाटो तुज्यो वाटो न्हय अशें म्हणून. देखून सबार बट हें एक भावार्थान घडलां गी. हें कशें घडलें? 2-2.5 म्हयन्या भितर इतली बरी जाल्ली सिस्टर. एकाच हप्त्याच्या त्या लंग्स इन्फेक्शनान देवान ताका वराजी जाल्यार आनी आमकां अशें बघता जाल्यार सिस्टर ऑरेयाक काय कितें बघता काय अशें म्हणी इल्लें सवालां दसतालीं. वय सिस्टर कित्याक म्हणून सांगल्यार आमी जें कितें चिंताव तें आमचे चिंतपा प्रकार देव करिना, देवाचे वाटोच दुसरेच आसतले. पूण
थोडो तेंप तुमकां समाधान काडून घेवंक या लेवलाक येवंक मस्त तेंप लागलो आसतलो कित्याक म्हळ्यार तो एक मानसीक धक्को म्हणून आमी सांगयेत कित्याक म्हळ्यार तातूंत एक दोन रितीची बोगडां नात त्या सर्व बोगडांक सांगाता घालून त्या बोगडांक एक रूप येताना कुंभार कशें एक सोबीत मोडकी करताना ती मोडकी रेडी जाली म्हणटना सकल पडून फुटल्यार कशें बगता तशें तुमकांय बगलें निजा की आमकांय मस्त बेजार जाली कित्याक म्हळ्यार सिस्टर रिटा म्हाका इन्फॉर्मेशन दिवनूच आसलें कोविडाचो टायम तुमकां हांव पयलें आनी वळखता जाल्यार आज तुमी ह्या स्थितीर पावल्यात जाल्यार ते एक तुमी केल्लो एक त्याग तुमी केल्लो एक समर्पण तुमी केल्लें समर्पण खंडी जावन कारण ते देवाचें बेसांव सिस्टर आमी पवित्र पुस्तकांत वाचता सोम्यानूच भोव आपुरबायेन सांगला म्हज्या नांवान एक कोप शेळें उदक दिल्यार ताचो प्रतिफळ चुकचो ना म्हूण सांगला तुमी येदे वर्ते एक त्याग केलो एक समर्पण केलें आनी तशेंच एक जीव वाचोवंक वर्ते प्रयत्न केलें जाल्यार सोम्याची खुशी देवाची खुशी आमकां कोणाकी कळीत ना ती ताच्या खुशे प्रकार सिस्टर ताच्या राजांत सिदा उबोनूच गेली पूण तुमी केल्लो तो त्याग तुमी दिल्लें तें दान केदाळ निश्फळ जावं ना म्हणून 100% हांवूय सांगता सगळो संवसारय सांगता कित्याक म्हळ्यार थोड्याच तेंपान तुमकां कोरोना पिडा आयली आनी ही कोरोना पिडा इतली जोर जाली इन्फेक्शन इतलें जालें आनी सीदा तुमकां व्हरून हॉस्पिटलांत घालून ICUर वेंटिलेटरार पुरात दवरलें कित्याक म्हळ्यार आमकां येवंक जावना आनी तुमकांय त्या विशयांत कितलें कळीत आसलें म्हणून म्हाका गोत्तू ना पूण कम्युनिटीक एक व्हडलो शॉक अर्सलायन मेळाक त्या जाळा एक व्हडलो शॉक जालो आनी ह्या घडये कम्युनिटीच्यांनी तुमच्या खातीर दीस रात मागला आनी तुमच्या ह्या पिडेच्या वेळार सबार जाणांनी तुमच्या खातीर सेवा दिल्या मागला आनी देवा लागीं लालवून मागला कित्याक देवा अशें जालें एक तशें जालें एक अशें जालें आतां आनी मुखार कशें म्हणून खंडीत ते एक आमी सांगचें कालें तळामळा म्हणून सांगता आमी ह्या घडये सिस्टर रिटा कशी आसली तवळची परिस्थिती आमची सिस्टर ऑरिया आस्पत्र्यांत आसतना हांवें समजोवचे प्रमाणे हें तिका आतां दुसरें जिवीत वय आस्पत्रेंत कोरोना खाली इन्फेक्शन जावन सरी सुमार 1 म्हयन्याच्यान वयर आशिल्ली ती आनीक सुरवेले 10-15 दीस वाडांत आसली ताच्या मागीर सुरवेले 1-2 दीस मात्र वाडांत आसली ताच्या उपरांत म्हाका इमिडिएटली ICU केलें वय ICU शिफ्ट केलें आनी त्या दाळा हांगा चित्त धार्मीक भयण सिस्टर प्रमिता दीस रात म्हणलें बरी एकलें अटेंडर जाय म्हणलें डॉक्टरान तशें ती तिच्या सांगात आस्पत्रेंत रावली पूण देवान तिका वय घाल पूण देवान तिका बेसांव दिलें तिका खंयच्या रितीन एफेक्ट जावना पूण वय पूण सिस्टर आवऱ्या ICUंत आसतना परिस्थिती इल्ली बेगडून आयिल्ली देखून डॉक्टरान तिका वेंटिलेटरार गरजे म्हणून सांगलें मागीर डॉक्टराच्या खुशे प्रमाणे आमी नो म्हणूंक जायना तशें वडिलांचे परवगणी काडून घेवन डॉक्टरांनी वेंटिलेटरार घालें डॉक्टरान चान्स कितले म्हूण कांय सांगलें गी हांवें दुसऱ्या भयण्यान हांव आयकल्ल्या प्रमाणे 1% होप म्हूण आयकलें वय देखून तें आयकून आमी मागणें प्राजीत हांवें थोडे बोटे उपास केला आनी मागणें आमी खंय सकडी मागोवंक जाता मर्सी रोजरी सेंट्स लिटनी आमी सांता भक्तांचे लदीन आमच्या कॉंग्रिगेशनाच्या सकड घरांक अदर दॅन दॅट मागण्याच्या सेंटरांक हांगा भितरल्या माद्रींक खंय पुरो आमकां वळख आसा थंय सकडांनी आमी मागोवंक ब्रदर प्रकाशक त्या मागण्याच्या ग्रुपाक सकडांक वय आमकां देवा सॅक्रिफायस केल्लो हो जीव समर्पीत केल्लो एक जीव आमकां हे फाटींदी तिच्या मारिफत आणखी बरेपण खंडीत देवा जावंक आसा देखून तिका एक वांसय म्हण अशें सर भयण्यांनी नॉविसांनी तरबेतरांच्या हंतरासच्या आमच्या भयण्यांनी भुरग्यांनी सकडांनी लाल येवन आश येवन अत्रेगूण मागल्ल्याचो प्रतिफळ जावन सेकंड जिवीत तिका एक नवें जिवीत तुमकां सम्यान फावो केला सकडांच्या मागण्यान तुमकां परत आमच्या सांगात हांगासर बसयला सिस्टर ह्या घडये तुमी हॉस्पिटलांत आसतना तुमकां उलोवंक जायनातलें वेंटिलेटरार आसतना मोतीर आसल्यात मोतीर नातल्यात ताच्या वरनी पयलें तुमकां कोरोना पॉझिटिव्ह म्हणून जाल्या त्या दाळा तुमची बगणां कशी आसली सिस्टर म्हाका कांय पे दिसना कित्याक म्हळ्यार हांवें तितलें सिरियस म्हूण चिंतूंकूच ना हांगा हांव हॉस्पिटलाक एडमीट करना त्या एमर्जन्सी वॉर्डांत आसतना तांणी ब्लड काडलें आनी म्हाका
डॉक्टरांनी सांगिल्लें आयकलां पॉझिटिव्ह म्हणून पूण म्हजी सिस्टर सांगात आसली म्हाका कळोन वचो म्हणल्यार रिपोर्ट येवना म्हणाले तो वेळ हांवें सांगलें रिपोर्ट आयला म्हाका गोत्त आसा हांव पॉझिटिव्ह म्हणून म्हळ्यार म्हाका कितें एक तर धैर्य बगतालें कांय बेन ना कांय ना ताचे उपरांत वॉर्डाक शिफ्ट केलें 2 दीस वॉर्डांत आसली हांव पूण मागीर परिस्थिती बिगडून आयिल्ल्यान ICU वचचें पडलें ICU गेल्या उपरांत कितें घडलें तुमकां कांय कळीत ना आसा थोडे दीस म्हळ्यार वेंटिलेटरार नासलें हांव ICUंत आसतना म्हजे विशयन म्हाका चिंतूंकूच येवना आनी हांवें चिंतूं ना म्हजें कंडिशन तितलें पाड आसा म्हणून म्हाका चिंतूंक येवना म्हळ्यार तसं एक पॉझिटिव्ह चिंतना तुमचें न्ही सोम्यान ती पॉझिटिव्ह चिंतना दिल्ल्यान तुमकां एक विल पॉवर आयलो त्या दाळा पूण म्हज्या सांगाता दुसरीं जाणां आसलीं न्ही तांचे कश्ट पळयतना म्हाका बेजार जातालें त्या ICUंत येतलो आवाज आनी डॉक्टरांनी घडयेपटी येवचें आनी काल कितें पुरा करचें आनी त्या पेडेस्तांची बोवाट तितलें मात न्ही म्हज्या मुखार वेंटिलेटरार आसलीं एक 2-3 जाणां कोण ना सरलीं हें पुरा पळयतना बेजार आय बगतालें पूण म्हजे विशयन चिंतूंक म्हाका येवंकूच ना त्या वेळार खंडीत जावन सिस्टर तुमी तुमच्या विशयान चिंतून नासतल्यान आज आमच्या सांगाता तुमी आसात जर तर तुमी तुमच्या विशयान चिंतले वेंटिलेटर आसलो आज एकलो सरलो फाल्यां आनी एकली सरली आनी तांचे आटे विटे पुरो पळयतना निजाकी जाल्यार काल म्हणटात आमी आमचेंच एक विल पॉवर आमी सोडले बरी जाता पूण तुमी येदोळच मागण्यांत तीर आसल्यात आनी तुमी केल्या त्या एका ग्रेट करणी म्हणून हांव सांगता त्या देखून तुमकां देवान उजव्या हातान उखलून धरला ताणें ताच्या उजव्या हातान उखलून धरलें इजायाबरावादीन सांगलें बरें म्हज्या उजव्या हातान तुका उखलून धरता म्हणून आय एम विथ यू फियर नॉट भिये नाकाय म्हणून सांगलें तें एक तुमी तुमच्या जिवितांत आमकां करून दाखयलें निजाकी आमकां वरतो संतोश आज तुमी आमचे मदें फाटीं आयल्यात आमचे मदें सांगात आसात आमच्या विक्षकां लागीं तुमची भावना वांटून घेवन आसात वय सिस्टर निजाकी कितले दीस आसल्यात तुमी हॉस्पिटलांत वेंटिलेटराचेर एक 10 दीस दिसता म्हाकाय सारकें गुर्तुना पूण हॉस्पिटलांत हांव 1 म्हयनो आसली मागीर डाक्टरान सांगिल्ल्या प्रकार म्हजी परिस्थिती कठीण सिरियस आसली म्हणून म्हाका कळीत जालें त्या वेळार म्हाका कांय बेन दिसोना म्हजी सांगाता रावल्ली सिस्टर म्हाका म्हज्या लागीं मागीर शेअर करताली सिस्टर प्रमिता तिच्या कडेन तिका आपोवन सांगलें खंय डॉक्टरान कांय होप्स नात सिस्टराचे धैर्य ना म्हणून तिका कठीण रडोंक आयलें खंय आनी त्या वेळार आमची सुपिरियर सिस्टर जेराल्डीन आनी एकली सिस्टर नॅन्सी म्हणून वॉर्डांत आसली ती दोगांकी कोरोना जाल्लें आनी त्या सिस्टरांक ती पळोवन आसली ह्याच वेळार तिका कितें करचें म्हूण कळोना म्हणटा ती हांवें वचून सांगूंक जायना तांकां कित्याक म्हळ्यार 3 पिडेस्त देखून ती वॉशरुमाक गेली खंय आनी बरें रडली खंय आनी बरें करून तोंड धुवन येवन ताच्या उपरांत तांचे लागीं उलयली खंय हें म्हाका सांगता आसतना वय गे हांव तितलें सिरियस जाल्लें म्हणल्यार म्हाकाच चिंतूंक जायना आतां कळ्ळें मग तुमी कितले सिरियस आसल्यात म्हणून आतां सकट बरें जावन घेवन तुमी भायर आयल्यात न्हय भायर आयिल्ल्या वेळार तुमकां पळोवन डाक्टर कितें म्हणालो मिरेकल लेडी म्हणालो डॉक्टर रोहीत हांव वॉर्डांत आसतना ताणें म्हाका सर्वीस दिल्लें आनी ICUंत आसतना डॉक्टर ग्लेन हांचो दोगांयचो हांव निजाकी उपकार बावडटा कित्याक म्हळ्यार बरें करून ताणें म्हाका पळयलां विशेश रितीन दोगांयनी बरें करून पळयलां आनी ते आतांय जाल्यार हांव हॉस्पिटलाक गेलें जाल्यार डॉक्टर मिरेकल लेडी सो सिस्टर सोम्याच्या एजेंडांत तुमी VIP कित्याक म्हळ्यार ताच्या मिसावांत तुमकां एक विशेष रितीचें स्थान आसा कित्याक आमी पळयता तुमच्या जिणयेंत समर्पीत जिणयेंत आतां 50 वर्सांची तुमची समर्पीत जिणी आनी तांतूं आयिल्ले पुरो वयले वस्तू सकयल वयर सकयल चडण्यो देवण्यो पुरो पळयतना सो तुमी एक स्ट्रॉंग लेडी नॉट मिराकलस लेडी म्हणून सांगता स्ट्रॉंग लेडी म्हणच्यान म्हाका कांयच दुबाव ना कित्याक म्हळ्यार खंयचो एक फातोर तो असो आसल्यार फातोर मेट जाता पांय गुड्डोवन येतात कोणी जर तर कांतोवन तो इमास करतीत जाल्यार ताका फुलां घालतात ताका पुजा करतात ताका वाती पेटयतात सो तशें ह्या समर्पीत जिणयेंत तुमी येदोळ म्हणसर आयल्यात देवाचे विशेष एजेंडा कितें म्हूण सांग आनी मुखल्या 100 वर्सांनी तुमची गरज आसा ह्या कॉंग्रिगेशनाक ह्या मेळाक ह्या धर्म भयणीक मुखार येतल्यांक तितले मात्र न्हय ह्या धर्मीक मेळाक भरती जातल्यांक मात्र न्हय तुमच्या जिणयेचे लिसांव हर एका निराशवादीक एक गरजेचें कित्याक म्हळ्यार आयच्या जनांक आमी फ्रेजाईल म्हणून घेवन सांगता आमी कितें पडले कुडले फुटोवन वता चूर कांय पणी जाल्यार तांकां बेजार जाता पूण जिणयेंत ह्या रितीचे कश्ट आयल्या उपरांत देव एका व्यक्तीक अशें करून दवरता म्हणून सांगलें यू आर ए ग्रेट एग्जाम्पल सिस्टर ह्या घडये आमच्या विक्षकांक तुमी एक संदेश दिवंक हांव तुमचे लागीं विनंती करता हांवें किडनी दान केली
देखून तुम्ही किडनी दान दिजे या तुमच्या आंगाचे विश्वे दिजे म्हणून हांव सांगना, पूण कोणी जर तर दिवंक तयार आसात तर तांकां पाठिंबो दिजे, नेगेटीव उलोवचें न्ही, डिस्करेज करचें न्ही, कित्याक म्हळ्यार एक विशेष करणी ही आनी त्या खातीर तुमी पाठिंबो दी जाय। आनी देव जर तर तुमकांय ह्या मिसां म्हाका पळयता जाल्यार धैर्यान मुखार वचा, कांय भियेजय म्हूण गरज ना, देव आमच्या संगत आसा आनी ताचे आशिर्वाद आमचे संगत खंडीत आसा, कित्याक म्हळ्यार हांवें हे म्हज्या जिणेंत भोगलां आनी त्या खातीर तुमकांय हांव सांगतां, तुमकां संदर्भ येता जाल्यार तुमी फाटीं रावनाकात। आनी एक कितें सांगचें म्हळ्यार सकाळीं आमचे कुडीचे विश्व दिवचे भाग मेळचें ना, पूण आमची कूड देवाचें मंदीर, आमच्या कुडींत आसा देवाचो उस्वास आनी त्या खातीर आमच्या कुडीक आमी गौरव दिजय। आमी कसो आमच्याच कुडीक गौरव दिता तशेंच आमी हेरांच्या कुडीकी हेरांच्या जिवाकी आमी गौरव दिजय, देखून मनशा जिवाक आमी चड मौल्य दिवया, गौरव दिया आनी असले संदर्भ आसले ते दळा फाटिंबो दिवया म्हणून हांवें तुमच्या लागीं सांगचें। प्रत्येक जावन आमच्या युवा जनांक आज मस्त एम्बिशियस काही पण करीजे म्हणून सांगले उर्बा तांच्या लागीं आसता, पूण जिवीत गुलाबाची मांद्री न्ही, कांटे आसात, कांटे तोपतना ते निराशी जातात। तुमचे जिवीत पळयतना तांतूं कितली निराशा आसली पूण देवान तुमकां सोडून घालूना। ह्या विशयांत आयच्या ह्या आमच्या युवा जनांगाक तुमचो एक धाकटो संदेश। कितले कश्ट असल्यार पयलीं आमकां देवाचेर पातयेणी, देखून मागण्यांत आमी थीर आसा जाय, कुटुंबाच्या मागण्यांत जर तर आमी सांगता आसता खंडीत जावन आमकां हें देणें मेळटा, विश्वासाचें आमचो भावार्थ गूण जाता। आनी त्या खातीर हांवें कितें सांगचें म्हणून सांगल्यार कितलें तुमी बरें समाजीन केल्यार, तुमकां कितली उर्बा आसून तुमी बरीं कामां केल्यार कुटुंबाच्या मागण्याक तुमी महत्व दिया, सांगाता येया, सांगाता बसा आनी मागा, आनी थंयसर तुमचो आनी तुमच्या सकट कुटुंबाच्या सांद्यांचो भावार्थ गूण जावन दी। भावार्थ गूण जाल्ल्यानंत आमच्या जिणेचे कश्ट खंडीत जावन मुखारसून वचूंक आमकां सुलाभ जातलें। देव आमच्या सांगाता खंडीत आसा। आमी ह्या कार्यक्रमाच्या निमाण्या हंतार आयल्या। सिस्टर रिटा, तुमी एक निमाणो संदेश म्हळ्यार एक धर्म भयणीचें जिवीत, एक धर्म भयणीचें जिवीत, कित्याक म्हळ्यार संवसारार चडावत चिंतचें कितें म्हळ्यार तांकां कालें उणें आसा, दनपारां 12 वरां गेल्यार जेवण रेडी आसा, भोवंक कारां आसात आनी जाय जाल्या रितीचे सवलतायो आसात, पूण हांवें सांगचें तें न्ही, एक समर्पीत जिवितांत सिस्टर ऑर्या एक बरी एक मॉडेल म्हणून आमी सांगयंत, एक उदाहरण म्हणून सांगयंत, तिच्या जिविता विशीं आमच्या विक्षकांक तुमचो संदेश। जिणेंत सलवणी बगचे संदर्भ सभार आसात, देखून सलवणींत मुखार दवरल्यार आमी जीक आपणावंक पावना। देखून तिच्या जिणे मारिफात समजता की तिका तिने किडनी दान केल्या उपरांत ती बहीण सत्ताना तिका एक तर सलवणी भोगली, पूण तरी तिच्या मागण्याच्या बळान ना, देवा कितेंय बरेंपण म्हजें हांव आणकी जावंक आसा म्हळ्यार त्या बरोवशान ती मुखार सरली। ताच्या मागीर कोरोना पिडेन तिका ग्रास येतानाय ती तिशीन वचून इशीन आयली म्हूण येत। त्या देखून सलवणेक भिवचें न्ही, पिडेक भिवचें न्ही, तें कितें देव आमच्या जिणेंत घडोवंक सोडता तें जर तर आमी पॉजिटीव स्पिरीट त्या मनोभावान आमी जर तर स्विकार करता, खंडीत ताचें तावन बरेंपण खंडीत आमकां जातलें, आमच्या कुटुंबाक जातलें आनी समाजाकय जातलें। त्या देखून आतांची पिळगी म्हणयत काल म्हणटात तें सडन डिजपॉयंटमेंट, तें तशें आसल्यार मुखलो उद्देश मजून वता। ते त्या संदर्भांनी आशावादी निराशावादी एकदम जावचें न्ही, मुखलो उजवाड मोडा फाटल्यान उजवाड आसात, एवरी क्लाउड हॅज अ सिल्वर लायनींग। देखून तें पळोवन बरोवशाच्या वाटेन चल्ल्यार सिस्टर ऑर्या बरी समर्पीत जिणेक एक संदर्भ वाट आसा, संतोष आसा, तृप्ती आसा, ददोसकाय आसा, समाधानी आसा म्हूण म्हाका भोगलां। आनी हें खंडीत जावन विक्षकांनी तुमी आयकल्लें की तुमकांय हें भोगलें, हें कालें भोगलां आसतलें। देव बरें करूं सिस्टर, निजा की आमकां आज व्हरतो संतोष,
तुम्ही दोग धर्म भयणी आज दिव्यवाणी लाईव्ह या कार्यक्रमांत आमच्या वीक्षका संगी तुम्ही वांटो घेतला आणि तुमची काळजाची बोगणां तुमच्या जिवितांतली घडिता आमच्या संगी तुम्ही वांटून घेतल्यात आणि तुमचें जिवीत आमकां एक देख म्हणलें आमी तें मानून घेता आणि या बागीकडे या अपुर्बायच्या कार्यक्रमांत सांगात दिल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक दोगांकी सिस्टर रिटा आणि सिस्टर ऑरिया तुमकां दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाच्या नावी हांव देव बरें करूं म्हणटा आणि प्रत्येक जावन सिस्टर ऑरिया तुझे विशयांत आमी मागता आमचे वीक्षकी तुमचे विशयांत ते मागतले आणि निरंतर देव तुमचेर बेसांव घालून दी तुमकां बरी भलायकी दिवन दी तुमचे मिसांव मुंदरून व्हरून दी आणि तुमचें जिवीत हेराक एक प्रेरण जावं दी म्हणल्या आशया खाल हे कार्यक्रम आमी आतां अखेर करता मोगाच्या वीक्षकांनो भोव अपुर्बायेचें कार्यक्रम समर्पण या कार्यक्रमांत आज आमच्या संगी तुम्ही हांगासर आसात एक विशिष्ट घडीत एक विशिष्ट जिवीत आणि देवाचे एक विशिष्ट नीत ती आमी आतां पळयली देव सर्व काकुळदार सर्व जाणवायेचो तो कितें करीचे म्हण तो जाणा देखून ताणें सर्व बरेपणूच केला हे भोव अपुर्बायेचे कार्यक्रम आज आमी तुमच्या मुखार सादर करता आणि तशेंच आमची खालती विनंती हे कार्यक्रम तुम्ही हेरां संगी तुम्ही वांटून घेया शेअर करा आणि आमच्या चॅनलाक तुम्ही सबस्क्राईब करा येदोळ पर्यंत आमच्या संगी आसल्यार तुमकां सोमेस्तांक दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाच्या तर्फेन हांव विनोद गांगोळ्ळी म्हणटा देव बरें करूं.